दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदें आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आंबोप ह्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दिन तसो आतां सदां सुरत. आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका अर्गानिता. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत हांगा तुवें म्हाका हाडलाय आमच्या ब्रदर विनोदास अशी, कित्याक तुजें उतर परगट करूंक निस्वार्थपणान तांच्या कुटुंबा सवें तो तुमची सेवा करीत आसा. म्हळ्यार तांचें कुटुंब सगळें कुटुंबा सवें तुमची सेवा करीत आसा. तशेंच आमचें कुटुंबी आनी आमच्या मिनिस्टरचें कुटुंबी सगळ्यां खातीर तुजी सेवा करीत आसा म्हण तुका कळीत आसा बापा. तुज्या पुत्राक ह्या संवसारीन धाडलोय सर तरेचे वायट पुसून काडूंक. तो ताचें काम कर. तुज्या आयला पूण आमच्या भितर जी येता म्हण आमी कशें केलें काय तुका अर्गां दिता. तें कितें तुज्या उतरान बरयल्लें आसा गे, आमी कुरपे वरीं जियेता गे नियमाक जियेता गे तें सत आमकां कळीत जावन आमी तुज्या पुत्रान कुर्सार कितें केलां गे तें सत मानून ताच्या वरवीं आमी कुरपें जियेता म्हूण वळखोन काण घेवन ती कुरपा आमच्या संतते संतते पर्यंत तुवें दीत आसाय म्हूण आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्मा तूं आमचो शिकोणदार जावन आसाय, आमचो कावन्सिलर कम्फर्टर जावन आसाय, आमचो सहायक जावन आसाय. सगळ्या आमच्या मेटांक तूं सहाय करीत आसाय. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. आतां म्हज्या तोंडान तांची उतरां ती तुजीच जावन आसून तें आयकल्ल्या सबारांक तांच्या खंयच्या वाटान तांचे प्रॉब्लम आसात की त्या प्रॉब्लम सगळीं नितळ कर. त्या प्रॉब्लमांतल्यान सुटोन तुजें सत तांकां कळीत जावन त्या सता प्रमाणे तांकां जियोंक फावो केल्या तुका अर्गां दिता. तशेंच आमचो भाव विनोदांच्या कुटुंबाच्या तुज्या आशिर्वादां वतून तशेंच हांगा आयकतल्या सर्वांच्या तुज्या आशिर्वादां वतून तांकां सगळ्यांक सांबाळूं लागीं तुका अर्गां येता होगोळ दिता. बापा हे मागणी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवान म्हळ्यार आदी फुडले फावटी कितें रचलें देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी कशी आसली, पृथ्वी निराकार आसली, रिती आसली आनी आदी सागराचेर फुल्ल कितें आसलो काळोख बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर वळटालें. म्हणजे संवसार रचचे आदींच त्रिएक देव आसलो गे. थोड्यांक डावट त्रिएक देव नासलो देवान सगळें रचलें म्हूण आमकां कळीत जाय जे त्रिएक देव म्हळ्यार कोण. आतां म्हळ्यार सुरवेर देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. कोणें रचली ती देवान. ताच्या उपरांत उजवाड जावं म्हळें कोणें म्हळें देवान. पूण आदी सागराचेर दैवीक वरें वळटालें तें कोण जावन आसलो, तो जावन आसलो पवित्र आत्मा. पूण जेजू काय आसलो. जेजू म्हळ्यार कोण. आमकां जुवांच्या वांजेला गेल्यार जुवांचो वांजेल पयलो अध्याय पयले वळीक गेल्यार आमकां म्हणटा वेळा काळा परवीं शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो, शब्द देव जावन आसलो. तशें 14 वळीक गेल्यार शब्द मनीस जालो पूण देवाच्या तोंडांतल्यान आयलो शब्द तो जेजू जावन आसलो आनी काम केलें जावन आसा पवित्र आत्म्यान. आतां आमकां तेगी जाणी तें वट्टक मेळ्ळें. आमी चिंता जेजू येवन आतां 2023 वर्सां जालीं म्हण. पूण ना, संवसार रचचे आदींच जेजू आसलो, पवित्र आत्मे आसलो. पूण आतां आमकां कळीत ना आमच्या वटूक जेजू आसा गे ना गे, पवित्र आत्मो आसा गे ना गे म्हूण आमकां कळीत ना. कित्याक गे म्हळ्यार आमी आपयता जेजू आमकां बरो कर. आमच्या भितर आसलो जेजू आमकां बरें केलां गे बरें करता गे आमकां जाणा जावंक जाय. कित्याक आमच्या भितर आसतना म्हळ्यार कोलोस्यांकाराक बरयल्या पत्रांत पयलो अध्याय 27वी वळ कोलोसियन्स चॅप्टर 1:27 म्हणटा तुमचे भितर आसलो क्रिस्तस तुमच्या महिमेचो बरवसो. म्हळ्यार आमच्या भितर आसलो क्रिस्तस आमच्या महिमेचो मुकुट. आमी जाणांक
आमकां वचना. तशेंच म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 3रो अध्याय 16वी वळ आनी तशेंच 6वो अध्याय 19वी वळ म्हणटा आमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण? तोय त्रिएका देवा मदलो एक जण, तोय आमच्या भितर येता. वय मग हे आमी जाणा जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हें चड गरजेचें. आमी कितें करनासां या कितें चिंतून आसा आमी हें वळ काडूनच पळया खंयचें उत्पत्तीचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत जावंक जाय कितें बायबलांत बरयलां गे म्हणून. आमकां कळीत ना, आमकां कळीत करूंक जाय आमी. कित्याक आमकां चड गरजेचें हें. कित्याक म्हळ्यार पळया आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. म्हणजे सगळो काळोख आसलो, अंकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें मात्र उदकाचेर मारतालें. तशें जाल्यार कित्याक उजवाड जावना? जेजू देवान कितें पळयलें? उजवाड पळयलो की काळोख पळयलो? आमच्या जिवितांत एक कश्ट अनवरां येतना आमी खंयच्याचेर आमी आमचे दिश्ट घालता? आमच्या प्रॉब्लमाचेर गे या आमकां कितें जाय गी ताचेर प्रॉब्लम म्हळ्यार दिश्ट घालता गे या देवाच्या उतराचेर दिश्ट घालता? आमची दिश्ट जावन आसा आमच्या प्रॉब्लमाचेर. हांगा देवा मुखार प्रॉब्लम आसलें गे आसलें खंयचें? निराकार आसली, रिती आसली, आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो, सगळे प्रॉब्लमांत आसले. पूण देव कितें उलयलो? प्रॉब्लमा विशीं उलयलो गे या प्रॉब्लमाक उलयलो. जेजून काळोख आसा म्हळें गे उजवाड जावं म्हळें. हो काळोख आसा उजवाड करया म्हळें गे या उजवाड जावं म्हळें. हें गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सबार अनवरां येतात. आमी कितें करता? कोणाचे फोन येवं दी, कोण मेळों दी, आमी तांचे कडेन प्रॉब्लमां उलयता. प्रॉब्लमां उलयतना कितें जाता? प्रॉब्लमां उणी जातात की चड जाता? कित्याक उणी जातात की चड जातात? आमी म्हणटा उणी जाता. उणी जायना. आतां कोण एकलो मनीस येता ताचें पुरो म्हळ्यार ताचें कितें आहा गे भितरलें पुरो बरें नासलें पुरो आमच्या कडेन सांगता आनी दुसरो कोण म्हणल्यार गे तांच्या कडेन सांगता. तेन्ना तें कितें जाता? चड जाता की उणें जाता? आमी म्हणटा आमकां रिलॅक्स जालें, आमकां बरें भोगलें. ना, तें क्षणीक मात्र. कित्याक गे म्हळ्यार मरण आनी जिवीत कोणा कडेन आसा? देवा कडेन गे ना, आमच्या जिबेर आसा. मुन्याच्या पुस्तकांत 18वो अध्याय 21 म्हणटा, प्रॉवर्ब चॅप्टर 18:21 म्हणटा मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आसा. कोण ती मोगान वापरता गे ती मोगाचें फळ खावंक पावतात. कोण ती रागान वापरतात गे आनी खंयच्या तरा वायटान वापरतात गे ताचें फळ खावंक पावतात. ताका लागून चड गरजेचें आमच्या तोंडांत येवची खंयचीं उतरां. आतां देवान कितें केलें? देवाक भुमी म्हळ्यार पृथ्वी निराकार दिसली, रिती दिसली, काळोख दिसलो. देवान कितें म्हळें? हो काळोख आसा न्ही गे, रिती आसा न्ही गे, निराकार आसा न्ही गे, कितें म्हणी करया म्हळें गे? आंधबडवे आसले आंधबडव्यांक आपण मागणें करया म्हळें गे, ह्या अर्गां दिया म्हळें गे? कांय करुना. देवान कितें म्हळें? उजवाड जावं. देवान कसो रचलो संवसार? कसो रचलो? कोणाक म्हणे आपण रचलो की ना? देवान ताच्या उतरान शब्दान रचलो. तो शब्द कोण जावन आसलो? आमकां कळ्ळी जायचे तो शब्द कोण जावन आसलो? आमकां कळ्ळें आतां दैवीक वारें म्हळ्यार पवित्र आत्मा म्हणून. आतां देव बापा म्हळ्यार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचले म्हळ्यार देवान रचले, बापान रचले. पूण जेजू खंय आसलो? जेजू देवान उलयल्लें उतर जावन आसलो जेजू. हें आमकां कळीत जायचें. कित्याक शब्द मनीस जालो. शब्द कोण? जेजू. तो मनीस जालो गे जालो. हें आमकां कळीत जायचें. आमच्या जिवितांत आमच्या मुखार प्रॉब्लम आसतना आमी कितें करता? खंयचें पळयता आमी? प्रॉब्लमां पळयता गे ह्या प्रॉब्लमा विशयांत उलयता गे आमकां कितें जाय गी म्हूण पळयता. आमी आतां आमचें मन नवें करचें. कित्याक म्हळ्यार रोमाकाराक बरयल्या पत्रांत 12वो अध्याय 2री वळ म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. ह्या संवसार तुमकां कितें शिकयता? संवसारांत कितें दिसता गी तें शिकयता. हें दिसता तें तात्कालीक, पूण कितें दिसना गी तें शिरा म्हळ्यार तात्कालीक परमनंट. तें परमनंट म्हळ्यार सदांच कळबळटा तसलें. कितें दिसना गे पूण. पूण कितें दिसता गे आमकां तें टेम्पररी. पूण आमकां कितें दिसता गे तें खंय जावन आयलां? तें देवा तावन आयलां पूण दिसनातल्या तावन आयलां. आमकां कितें दोळ्यांक दिसता गे तें खंयचेंय उरना. तें आतां मनीस दिसता आमकां आनी कितें बिल्डिंगां दिसतात, रूख दिसतात, ते एका टायमार पुरा नाश जावन येता. पूण कितें दिसना गे तें परमनंट जावन उरता. खंयचें दिसना आमकां? देव दिसना, आंधबडवे दिसना, देवसार दिसना, सैतान दिसना, ताचे बडवे कोणी दिसना आमकां. हें शाश्वत जावन उरता. ताका लागून आमचें ध्यान मन आमी खंयच्यात दवरिचें?
आमचें ध्यान मन आमी आमकां कितें दिसना गे ताचेर दवरिजे आनी आमचे समस्या उलोवचे न्ही. आमकां दिसता ह्या संवसारांत सगळे समस्या ह्या संवसारांत हें जाता कितें वार जाता या आनी कितें जाता कोण कोणा लगड काडटा सगळें तेंच दिसता आमकां. आमच्या मनांत आमी तेंच बंदकाण गेलां. ताका लागून आमची मनां आमी केरळा नवी करता गे त्या वेळा मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक साध्य जाता. कित्याक म्हळ्यार सैतान आमकां आमी चिंतल्यार सैतान आमकां शिमटी घालता म्हणून पूण शिमटी घालना सैतान आमकां शिमटी घालना. सैतान एक चिंतप दिता. चिंतप वाडोवचें या खाण निवडोवचें आमच्या हातांत आसा. आमी कितें करचें म्हळ्यार चिंतप चिंतता आसलो भायर वचना. चिंतप आमच्या मनांतलें काडिचें जाल्यार आमी कितें करचें आमी सिक्स्थ सेन्स उपयोग करचे. आतां आमची कूड चलोवची कोणें आमची कूड चलोवची मना भितर कितें आसा मना भितर 5 विश्व आसात. म्हळ्यार सोल म्हणटा ताका इंग्लिशान सोला भितर 5 विश्व आसात. खंयचें उंगचें सागचें आयकोवचें पळोवचें आनी फिलींग म्हळ्यार टच करचें. ते 5 विश्व खंयच्यान चलतात मना प्रमाणे या सोला प्रमाणे चलतात प्राणा प्रमाणे चलतात. पूण आमकां एक सिक्स्थ सेन्स दिलां देवान. तें येवचें कशें तें कितें तें हें सायंटिफिकली मेळना आमकां. सायंटिफिकली पळोवंक गेल्यार सिक्स्थ सेन्स सिक्स्थ सेन्स म्हाका जागयलें अशें जाता आसलें म्हज्या जिवितांत तशें जाता आसलें म्हाका सिक्स्थ सेन्सान जागयलें तें म्हणटा पूण सायंटिफिकली. पूण आमकां कळीत आसा जें आमकां एक सिक्स्थ सेन्स दिलां ऑलरेडी दिलां देवान. कशें दिलां तें सिक्स्थ सेन्स म्हळ्यार कितें आतां आमी कुडीक जेवता. आतां सकाळीं बरोबर बस्त नाश्तो केलो कित्याक आमचें पोट भरोंक एका सायडीन आमकां कुडीक घटाय मेळचें आमकां भलायकी मेळचें म्हण जेवता. पूण आत्म्याचें काण कितें जावन आसा आत्म केरळा स्ट्रॉंग करता गे आमी तेरळा आमकां बऱ्याक पडटा. पूण आमी पोट घट केल्यार आमच्या कुडीक मात्र कुडीक आमी बरें नेटयता वय मो बायलेचें जाल्यार बरें न्हेसता कोण बायल मनशां लिपस्टीक घालतात आनी कितें घालतात हक्कडी घालतात. पूण आमी आत्म्याक न्हेसयता कूड रचल्ली मातयेन ती मातयेक पाटिवेची. पूण आमी कुडीक कितले न्हेसयता ह्या आत्म्याक कितलें न्हेसयता आमकां गरजेचें. कुडीक बरें न्हेसयता आमी कित्याक म्हळ्यार आमकां केरळा कळीत जालां गे देवाचें उतर आमी आतां कुडीक न्हेसोवचें उणें केलां. ताका लागून आमची रेत्री जाली काल मुसर आमची रेत्री जाली. रेत्रे वेळार तडीपुरा म्हणटाली म्हळ्यार आयकोंक येतालें. आमचे ब्रदर म्हळ्यार आमचे वटूक सुमार जाण आमी 4-5-6 जाणां 6-7 जाणां ब्रदर आसा. हांचें वस्तूर पळया हांचें तें पळया हांचें हें पळया हांचें केस पळया एक नीटनेस म्हणलें ना. आमचें नीटनेस पळोवचें नाका आमचें वस्तूर पळोवचें नाका आमच्या तोंडांतल्यान येवचीं उतरां तुमी आयकया. तुमचें जिवीत नवें जाल्लें तुमी पळया. आमकां तें जायचें. आमी म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराची ग्रेस काय सोडून सोडल्या. आमकां आसा सगळें आसा पूण आमकां नाका. आमकां वाच बांदूंक वाच आसा इन्शेट जाल्यार कर्जेत भांगर जाल्यार भांगर सगळें आसा आमचे कडेन. पूण आमकां तें नाका. पयलीं एका टायमार आसलें देवाच्या उतरां केरळा नातले गे आमकां तें करचें हें करचें स्टायल करचें तें सगळें आसलें. पूण आमकां तें आतां नाका. आतां आमकां जाय आमच्या तोंडांतल्यान येवचीं उतरां कशीं आसात पवित्र आत्मा आमच्या हातान उलयता गे तें जायचें. कित्याक आमी कुडीक जायतें न्हेसयता पूण तें वेस्ट तें मातयेक वेचें. कित्याक म्हळ्यार आतां एकलो मनीस जीव आसतना ताका कितें तरी करचें ताचो आत्मो वाटायचें म्हूण आमचें मन जावन आसा. आमकां कितें मेळ्ळां गे तशेंच तें जिवान हेरांकय मेळचें. आमचें जिवीत पयलें एका टायमार काळोखांत बुडोवन आसलें. पूण आतां आमकां देवाचें मागणें आमचें कुटुंब मागण्याचें कुटुंब बरें आमोरी तें सगळीं उबी जावन सगळ्यांच्या एकसठ आमकां येता. पूण आमी सगळ्यांक ती वांटो घेतले पूण आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक साध्य नासलें. केरळा बरेंपण येवंक साध्य जालें. आमकां एक 25 वर्सां पयलीं एक चेडको जल्मलो. तो चेडको जल्मल्या उपरांत आमकां कळ्ळें ताका 15 प्रॉब्लम आसात म्हणून. 15 प्रॉब्लम आसल्या तर आमी सगळे आस्पत्रेक भोंवल्या सगळीं मागण्या गेलां 1-2 म्हण सगळीं मागण्या गेलां. सगळ्यांक वयर सगळीं आमच्या वयर आमच्या भुरग्यां वयर हात दवरून मागणें करताले. पूण तातूंत कांय बरेंपण पडना. आस्पत्रेक येतना ना म्हळ्यार कितें म्हणटा डॉक्टर ह्या भुरग्याचें इतलेंच दुसरें कांय ना. ताका म्हणजे युरीन कंट्रोल नासलें हायपर एक्टीव इतलो आसलो की तो म्हळ्यार 1 सेकंड बसनासलो. पूण सगळें कितें जालें चड जायतलें दिसना कांय उणें जावन जातलें. वखद ताका सदांच वखद आसतालें. पूण आमकां लागीं आतां एक 18 वर्सां पयलें एक ब्रदर मेळ्ळो म्हणजे ब्रदर जॉन्सन मेळ्ळो. ताणें
भुरग्याचेर या आमचेर मागणें करूंक ना ताणें उतरां दिलीं आमकां उतरां आमी म्हणूंक सुरू केलीं आमोरी तेस जाल्या उपरांत उतरां कितलीं दिलीं 30 उतरां दिल्लीं आमकां 30 उतरां आमी दादापटी म्हणून ती सगळीं बायाड काण गेलीं चरको वाडन वडयतना चरक्याक शिकयलें आमचो व्हडलो चरको आसलो ताकाय शिकयलें म्हज्या मिवणेचो पूत आनी धूव आसलीं तांकांय शिकयलें केरळा आमच्या जिवितांत ही उतरां आमकां म्हळ्यार आमच्या खातीर वावरूंक सुरू जालें गे तेरळा आमकां चरकोय बरो जालो म्हणून पडलो आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण जावनूच आयलें जावनूच आसा आनी मुखार जाता आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर तें कोणाक देवाचें उतर मेळटा गे केरळ आमकां देवाचें उतर मेळटा गे देवाचें उतर आमी आपणायलें म्हणटना आमच्या काळजांतावन एक जर उत्पन्न जाता खंयच्या देवाच्या मोगाची जर उत्पन्न जाता ती मोगाच्या उतरां म्हळ्यार मोगाची जर ती कितें करता वळटा आतां बांयचें उदक रावल्ल्या कडेन आसता पूण न्हंय कशी आसता न्हंयचें उदक वळत आसता तशेंच आमकां केरळ देवाचें उतर मेळ्ळां गे हें आमच्या भितर कारणान आमी बसना आमी कितें न्हंय कशी वळटा गे तशेंच वळयत आसा आमी आतां रेत्रेक म्हूण पयर आयतारा आयिल्ले हांव आयतारा येता आसतना म्हळ्यार सकाळीं बाय सरले आमी खंय बाळेनूरच्यान येतना सुमार एक 4-5 घरां विजीट करून आयल्या तांच्या घरांत पिडेस्तां आसलीं तांकां कशें मागजे म्हळ्यार देवाचें उतरांकण कशें मागजे आमी भलायकीनांतल्यान कशें भलायकी आपणायजे तें सगळें सांगून आयल्या आतां परतून आमी आतां फाल्यां आज दनपार उपरांत आमी फाटीं बाय सरतना सुमार आमकां राखोन आसात 500 घरांची कित्याक येता उंदय आमी दुसरें खंयचेंय वायट शिकयना देवाचें उतर कितें सांगता तें सांगता आतां भलायकीनांतल्यान आमी कशी भलायकी दिवंक जाता आमी डॉक्टर गे ना डॉक्टर वैजांचो वैज जावन आसा जेजू क्रिस्त ताणें ताच्या उतरांत म्हणलां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 ओळ म्हणटा आमी फातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुसायिल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची फातकां ववयलीं ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात हें मानून काण घेया जेजू तुज्या गायांनी आमकां संपूर्ण गूण केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू तुज्या गायांनी आमकां संपूर्ण गूण केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आतां हें कोण आयकोन आसात गे तुमच्या कुडीन खंयची पिडा आसल्यार एक उडास दवर जेजू खातीर जेजू कडेन मागनाकात म्हजो म्हाका बरो कर म्हाका बरी कर तशें म्हूण मागचें नाका कित्याक म्हळ्यार जेजू न्हू म्हळ्यार 1900 वर्सां पयलें कुस्सार उमकळोन आमची सगळें फातकां पिडा शिराप सगळें आमचें कितें वायटपण आसलें गे सगळें ताणें कुस्सार खिळायलां आमकां कुस्सार तावन ताचें जिवीत दिलां जेजू ह्या संवसारी आसलो 33 वर्सां पर्यंत ह्या संवसारी आसलो पूण ताका एक ल्हानशी तकली पडायली आमकां खंय बायबलांत वाचूंक मेळना ह्या ल्हानशी खंयची पिडा आयली म्हूण आमकां बायबलांत वाचूंक मेळना ताची भलायकी तितल्या बरी आसतना आतां ताचें जिवीत म्हळ्यार कुस्सार मदें आनी आमच्या मदें जाल्लें तें दैवीक बदलावण आमी मानून काण घेवन दैवीक बदलावण कितें तें दैवीक बदलावण म्हळ्यार जेजू कुस्सार मरतना कितें जालें आमी फातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुस्सायिल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची फातकां पिडा शिडा आनी कितें शिराप ववयलें ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या हें मानून काणी घेवंक आसा आमी गूण जाल्या म्हळ्यार जेजू आयलो ता काळार मात्र गे आतां आमच्या भितर आसा गे जेजू येवच्या पयलें कितें आसलें जेजू येवच्या पयलें नियामाकाल आसले आमी देवान बसवण्यो केल्ल्यो जेजू येतलो आमकां तुमकां सर पिडेंतलो सुटका दितलो तशें आसलें केरळा नियामाकाल पोरना तस्तामेंतांत तशें आसलें जेजू येतलो तुमकां सर पिडे शिडेंतली गूण करतलो अशें आसलें पूण आतां आमी तेंत मागल्यार जेजू आमकां बरो कर आमच्या पिडे शिडेतावन आमकां सुटका दी म्हूण मागल्यार तें जाता गे जेजू कित्याक आयिल्लो ताचें काम करून गेला गी ना आमकां पिडे शिडेतावन सुटका दिला गी ना सक्कळी दिलां पूण आमी तें मानून काण घेवंक जाय काळजांत मानून काडूंक जाय कित्याक म्हळ्यार रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय म्हणटा नितीवंश म्हणलोच ना एकलो तरी ना सगळी देवाच्या म्हळ्यार देवाच्या वाटांक आड जावनूच सरले पूण आमी कोण क्रिस्ताक मानून काण घेता गे आमकां आतां कोण नितीवंतपण जोड दिलां जेजून जोड दिलां पूण आमी तें कशें काण घेवंक आसा आमी तें भावार्था मरिफात काण घेवंक आसा तर भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार आमकां आमी बरवसन आसावन त्या संगतीचो थारो आमी कितें बरवसन आसाव गे तें मेळ्ळां म्हूण पातयेंचें जावन आसा थारो आनी आमकां दिसना त्या वस्तूंचेर आमकां आसा ती खात्री
खंयचे खात्री आमकां दिसना. आमकां आतां पिडा आसा म्हूण कळटा. कशें कळटा आमकां? रिपोर्ट दितात. व्हडले व्हडले डॉक्टर थंय गेल्यार, खंयच्या डॉक्टर थंय गेल्यार खंयची पिडा आसा म्हूण रिपोर्ट दितात. पूण आमकां भलायकेचो रिपोर्ट कोण म्हण दितात गे? आमकां कळीत आसा गे? आमकां दिसता गे? ना, आमचें कितें ध्यान मन त्या रिपोर्टाचेरूच आसता. आमी आतां रेत्रेक आयल्या वेळार आमी उतर म्हणून सांगता. पयलीं विचारता ताका, कितें म्हूण विचारता? पयलीं विचारता कितें म्हूण विचारता? तुका जेजू बरो करता गे, तुका बरें केलां गे. केरळा बरो करता 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 म्हण सांगल्यार तुज्या जिवितांत कांय बरेंपण येवंक सादच ना. जी पिडा गूण जावंक साद ना. ताका लागून आमी पयले 1 दीस 2 दीस देवाच्या उतरांची शिकवण दिता, बरेंकन शिकवण दिता. ताच्या उपरांत तांकां विचारता, तुका जेजू गूण करता गे, तुका जेजून गूण केलां गे. केरळा तांच्या तोंडान तान गूण केला म्हणून भायर सरता गे, तेरळा तांचें आमचें काम जाता. जाल्ल्या बरी आमचें कितें 90%. पूण तांणी मानून काण घेवंक जाय. बेश्टें आमी जेजूच्या गायना बरो जाला बरो जाला बरो जाला म्हणल्यार जायना. पूण आमी कितें तोंडान तावन उलयता गे. कितें उलयता आमी जेजूच्या गायना बरो जाला म्हणलें तें आडयो. बरो जाला म्हणलें तें जेजूच्या गायनी हांव बरो जाला, जेजू तुज्या गायनी म्हाका बरो केल्या हांव तुका घालता, हें जावन आसा आडयो. आमी तशें पळोवंक जाय. आतां म्हज्या पांयान कितें दूख आसा गे, आसल्यार कितें करचें आमी? जेजूच्या गायना हांव बरो जाला म्हणून म्हणटा हांव. तेजें परतून पांय दूख आसा म्हण येता गे, तें केन्ना म्हणटा हांव गे, तें आमच्या जिवितांत जायना. कित्याक ऑडियो आनी व्हिडियो एक सेम जाल्ल्या करीत आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक जायना. हें सगळें कशें जाता गे म्हळ्यार आतां सांगलें न्ही हांवें, केरळा कुडी खाण खाता गे, कूड बरी जाता. वय मग तें वेस्ट, ती मातयेची. पूण आत्म्याचें काण कितें जावन आसा? कोत्तो गे? आत्म्याचें काण जावन आसा मागणें 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 म्हणटलें हांव पयलें खंयच्याय वसत जाल्यार इतले आमचे बापा, इतले नमान मरे, इतले आनंद बाबा पुरो भेटून येतालो हांव. पूण आतां कळीत जालें आत्म्याचें काण कितें जावन आसा? देवाचें उतर. देवाचें उतर उलयलें म्हणटना मात्र आमचे आंत बडवे काम करतात. नातल्यार आंत बडवे पाकटे म्हळ्यार 2 काणयेन वगत बसून आसतात. केरळ आमी देवाचें उतरां उलयता गे, ते आमच्या कामाक लागतात, आमचीं कामां जातात. पूण आमकां देवाचीं उतरां आसलो म्हळ्यार भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार आमकां बरोसो आसा त्या संगतीचो तारो आमकां दोळ्यांक दिसना त्या वस्तू वयर आमकां आसा ती खात्री म्हूण सांगलें हांवें. पूण कशें तें? आतां आमकां भलायकी जाय. भलायकी खंय आसा? भलायकी आसा देवाच्या उतरांत आसा. पूण ती भावार्थान मानून काडूंक जाय. कितले पटी म्हणूंक जाय? कितले पटी घेतले? 1 पटी 2 पटी न्ही, कितले पटी तुमी सकाळीं तावन सांज म्हसर कितले पटी म्हणटात गे, तितले पटी त्या उतरांक पावर आसता. कित्याक उतरां जावन आसा आमच्या तोंडांत तांची उतरां जावन आसात आत्मीक. 1 पटी उलयलें म्हणटना आमच्या तोंडांत उतर भायर सरलें म्हणटना ताका एक पदवी आसा. आमी कितें उलयता गे तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता. म्हळ्यार 100% तें घडोवन येता. कित्याक आमच्या जिवितांत तुमी जाल्यार उलोवन पळया, तुमी नेगेटीव उलोवन पळया या पॉजिटीव उलोवन पळया, कितें जाता म्हणून पळया तुमच्या जिवितांत. केरळ आमी नेगेटीव उलयता गे, हे आमची भुरगीं शिकनात, आमची भुरगीं शिकनात, आमची भुरगीं शिकनात म्हणून नेगेटीव उलयतात गे. तशेंच जाता. तुमचे भुरगीं कितलीं शिकनातल्या रे, तुमी नेगेटीव उलयन आसतना आमचो भुरगो बरो शिकला, कितले मार्क्स काडला? एबोव 90 मार्क्स काडला. आमचो भुरगो बरो भुरगो, मोगाचो भुरगो. कितेंय जावं दी, तुमी नेगेटीव उलयन आसतना पॉजिटीव उलया, तुमच्या जिवितांत तें घडोवन येता. कित्याक हें आमी कित्याक सांगून जाता? कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत 2 पत्रांत 4 अध्याय 13 वळ म्हणटा, कितें म्हणटा? हांवें सत मानलां देखून हांव उलयतां. हांवें सत मानलां देखून हांव उलयतां. ताकाच हांवें सत मानलां. कित्याक आमच्या जिवितांत कितें कितें सगळें जालें गे, तें सगळें उलयत आसा. कित्याक आमची केरळा साक्ष दुसरी आयकतात गे, त्या साक्षे वरवीं सगळ्यांक कळीत जाता मागण्याक पदवी आसा, देवाच्या उतराक पदवी आसा. हें कळीत जायजें, लोकांक कळीत जायजें देवाच्या उतरांक पदवी आसा, मनशांच्या उतरांक न्हय. मनीस कितें करतात? मनीस खंय गेल्यार देवाच्या उतरांक आड जावन तो मेसेज दितात. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांत तशेंच जावन आसा. आमकां पोरी आयकूंक मेळ्ळें कितें? व्हडली एक मिनिस्ट्री, तांचो सुमार रेती जाता आसली, सुमार लोक सरवतालो, 3-4 हजार लोक सरवतालो. म्हळ्यार एका मनशान, एक मनीस आसलो, बरो मनीस तो, इगर्जेन सकाळीं काम करतालो आनी सगळें संघ संस्था आसलो आनी बरें करतालो. ता रेतीरेक येतालो, पुरो आयकतालो. ताका आयली कॅन्सर. बरो मनीस तो. ताणें विचारलें, ब्रदराक फोन करून विचारलें, ब्रदर म्हाका ही पिडा कित्याक आयली म्हाका? ताका तो कितें म्हणलो? तुजो देव चड मोग करता देखून ही पिडा तुका धाडल्या. कशें जावंक साध्य? देव पिडा धाडटा गे आमकां. आमकां रसलो देव, आमकां पोसता, पोसचो देव आमकां राखता म्हणून हातूंत बरयल्लें आसा.
बायबलांत. पूण आमकां देव पिडा धाडटा गे. आमी म्हणटा पिडा धाडटा. आमकां कितें शिकयतात? पिडा सोसूंक करपा दी. पिडा सोसूंक करपा दिल्या गे आमकां. पिडे ते जय तरूंक करपा दिल्या आमकां. सर अनवरांचेर जय तरूंक करपा दिल्या. हें कशें जालें? आतां देव पिडा धाडटा जाल्यार जेजू कसो गूण करतालो? जेजू ह्या संवसारी आसतना सर तरांची पिडा गूण करतालो वय मग. तशें जाल्यार देवान पिडा धाडची जाल्यार जेजू कसो गूण करूंक जाता आसलें? देवान पिडा धाडून जेजून गूण केल्यार तांच्या मदें झगडें जायनातलें. जेजूक म्हणटात न्ही गे हो देंवचाराच्या मुखेलीतावन देंवचार सोडयता म्हणून. तशें जाल्यार देंवचाराच्या मुखेलीतावन देंवचार सोडोवचें जाल्यार देंवचाराचें राज खंय उरता. तशेंच देवान धाडली पिडा जेजून गूण केल्यार तांच्या मदें बरेंपण आसता गे. देव जावन आसा मोग. तो मग आमच्या भितर उरोंक साध्य आसा गे? जायना. ताका लागून आमी जाणा जाय जे पिडा कोणें धाडची. आनी मुखार चिंतून पळया, उडास दवरया. पिडा येवची सैतान हातान धाडची न्ही. पिडा येवची सैतान हातान. आमच्या बऱ्या खातीर गे आमच्या वायटा खातीर तें मागीर पळया. पूण पिडा येवची आहा पळय सैतान हातान. तर आमकां पिडा कित्याक येता? तो मनीस इतलो भगवंत मनीस तो इगर्जेंत आसतलो, सक्काळी कामां करतालो, मिसा मिरनेमा बसून काम करता आसलो. ताका ती पिडा कशाक आयली? म्हळ्यार आतां दोन अर्थ करयत. एक म्हळ्यार सक्काळी चिंतात आमच्या फातकां खातीर पिडा आयली. फातकां खातीर न्ही. आनी आमकां कितें आमचें काम सोमना, आमी देवाक मानूनात ताका लागून पिडा आयली ना. आमकां पिडा येवची ह्या सैतान आमकां पिडा धाडटा. कित्याक? आमी त्या पिडे वयर जैतेवण जावं. पिडे वयर जैतेवण जावं जाता गे. आमचो काल तेकलो खारकोळ सेकलो ब्रदर आयिल्लो मायकल म्हण. तो ताका BP आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा. पयलें गुळयो काणतालो खंय. केन्ना रेत्री मेळ्ळी गुळयो येना. मागीर कोरोना टायमार ताणें ती इंजेक्शनां कितें म्हणटा ब्रदर ताका? इंजेक्शन आसता पळय तें कोविशिल्ड. कोविशिल्ड म्हण आसता ती इंजेक्शनां पळय. इंजेक्शनां ते काणून ताणें. कोवीड आसलें तो बैला गांवांत आसलो तो. इराकांत आसलो आनी तो आसलो. कोविडा टायमार इंजेक्शनां काडना. कित्याक? देवाचें उतरां कळ्ळीं. आतां कोविडा वेळार सबार लोक तो मेलो. कसो मेलो? पिडेन मेलो गे. बियान मेलो. 99% लोक सगळो बियान मेलो. कित्याक? देवाच्या उतरांची जाणवाय तांकां नातल्ली. देवाच्या उतरांची समजणी तांकां नातल्ली. तांकां गिन्यानाचो अभाव आसलो. ताका लागून चड गरजेचें आमी कितें आयकता, कोण कितें सांगता, केदळा म्हणी तांकां हें उतर मेळ्ळें. आमचो ब्रदर पिटर म्हण एकलो आसा. तोय तितल्यान तो भायर आसतना ताका हें खंयचें कोवीड अटॅक जालें. खोंकली येता, सक्कळ येता आसली. पूण तो आस्पत्रेक गेलो. आस्पत्रेक वचून आनी ती रुमाक एंटर हेजें म्हणटना एकलो मनीस मेलो. ताच्या दोळ्या मुखारच एकलो मनीस मेलो. पूण ताणें मानून खाण घेवना. हांव बरो आसा, खोंकली आसा, रावंक जायना ताका, इतली खोंकली आसली गे. पूण 2 दिसां भितर तो भायर आयलो. एडमीट जावना 2 दिसां भितर भायर आयलो. कशें? देवाच्या उतरांक आसा सकत. देवाची उतरां आमच्या तोंडांतान भायर उसरतना ताका आसा सकत. कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा जाय जे बायबल जावन आसा. कितें? बायबल जावन आसा देवाचें उतर. उतर आमकां केन्ना कळीत जाता गे. त्या उतरा भितर असलें सत केन्ना कळीत जाता गे. तें सत आमकां सुटका दिता. पिडे वेळार आमी कितें मागजें? जेजू म्हाका बरो कर म्हूण मागजें गे. म्हाका हात लाय, हांव बरो जाता म्हूण मागजें गे. आनी हेपटी येवन म्हाका तूं हात लाय, ह्या संवसाराक ये, म्हजी पातकां धुवन काड, म्हजी पातकां सगळीं तुजेर खाण घे आनी म्हाका गूण कर म्हूण सांगूं जाता गे. ना, जेजू आयिल्लो एकच पटी आनी येता तो. कित्याक? आनी आमची झडटी करूंक येतलो. ताका लागून बरें जाणां जावंक जाय. ताका लागून ह्या बायबलांत बरोवन घाल्लें आसा. कितें घाल्लें आसा? मानून काण गे आमी. आमी आतां कुरप्याच्या काळार आसांव गे, ह्या नियमा काळार आसांव गे. कुरपा म्हळ्यार कितें म्हणून गोत्ता आसा गे? कुरपा म्हळ्यार गोत्तू ना आमकां. कुरपाचो काळ खंयचो? करजमाचो काळ, या अद्वेदाचो काळ कुरप्याचो काळ म्हणटा. पूण आमी जाणा जाय जे जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी कित्याक आयिल्लो? आमचे खातीर आयिल्लो गे, या दुसऱ्या खातीर आयिल्लो? जेजू आमचो क्रिस्तांवचो देव गे. काल हें आयलें क्वेश्चन आयलें, रेत्रे वेळार क्वेश्चन आयलें, जेजू कोण आमचो क्रिस्तांवचो देव गे म्हणून. जेजू आमच्या क्रिस्तांवा खातीर आयलो म्हणी. क्रिस्तांव नातलेंच त्या वेळार. क्रिस्तांव म्हणल्यार नांव पडलें तर फर्स्ट टायम अंत्योकांत. जेजू येवन गेल्या उपरांत अंत्योकांत सुवाता प्रसार करता आसतना अंत्योकांत पयलें क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. जेजू आयिल्लो सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर. पळय मग, जेजू आयिल्लो सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर. पूण जेजू मरोन सर्गार गेल्या उपरांत कितें जालें? कोणें ताच्या शिकवणेच्या फाटल्यान गेले गे, जेजू फाटल्यान गेले गे, तो लोक क्रिस्तांव जालो. ताका लागून आमकां चड गरजेचें आमी आतां कितें मानून काण गेलां?
जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सोडवणदार म्हूण मागून काण गेलांगे ह्या जेजू आयलो गेलो म्हूण मानून काण गेलांगे आमकां बरो करतलो म्हूण मानून काण गेलांगे आमची पातकां बक्षितलो म्हूण मानून काण गेलांगे आमकां शिरापंतां सोडयता म्हूण मानून काण गेलांगे तशें जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक साथ दिना कित्याक आमी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी देव आनी सोडवणदार म्हूण मानून काण घेतांगे काळजांतल्यान मानून काण घेतांगे तेरळा मात्र आमकां सोडवण मेळोवंक शकता नातल्यार मेळोवंक शकना हें सगळें जाता खंयच्यान आतां आमी थोडे कडेन आयकता नित्यवंत म्हणलो कोण रोमाकारा बरयला पत्रांत पळयलें आमी तिसऱ्या अध्यायांत नित्यवंत म्हणलोच ना पूण आमकां आतां जेजून आमचें सगळें काण आमकां नित्यवंत केल्यांत हें कशें पातयेवचें आमी हें बावार्था वरवीं मात पातयेवंक साध्य आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत जाय जे आमी खंयच्या वाट्यार आसा बावार्थ म्हळ्यार कितें बावार्थ म्हळ्यार आमकां कितें दिसना गे आतां बायबलान बरोवन घाल्लें आसा जेजूच्या गायन तुमी गूण जाल्यात म्हणून तें आमी मानून काण घेजे आमच्या जिवितांत हांव गूण जाला म्हूण हांव मानून काण गेल्यार मात्र हें बावार्थ म्हणटात ताका बावार्थ म्हळ्यार दोळांक दिसचें न्ही दोळांक दिसनातलें ते वेळा आमी आमकां बरोवसो जाय बरोवसो म्हळ्यार कितें आमकां करतलो दितलो आमच्या जिवितांत जातलें हें जावन आसा बरोवसो जाय एक पटी मात आमी बरोवशान मागयचें जेजू म्हाका गूण कर जालें गूण केलें की ना आमचें मागणें देवा सारशीं केरळा पावता आमचें मागणें देवा सारशीं त्याच घडये पावता आमी मागल्या वेळार पूण आमच्या भितर आसल्या उण्यापणा खातीर तें आमच्या भितर येवंक टायम लागता आमी खंयच्या हातूंत आसा मार्काच्या वांजेलां पळोवंक गेल्यार 11वा अध्याय 24वी ओळ म्हणटा जें कितें तुमी मागण्यान मागतात तें मेळ्ळां म्हणून पयलें सत माना आनी मागीर तुमकां मेळटलें तशेंच 25वी ओळ कितें म्हणटा तूं मागण्याक उबें रावतना कोणाचेर म्हणून तुका कितें आड आसल्यार पयलें तें बक्षी तुवें आड कितें वायट केल्लें न्ही तुजे वयर कोणें म्हणी वायट केल्यार पयलें वचून बक्षणे माग तेरळा मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक जाता बक्षण नासतना देवाच्या राज्यांत देवा कडेन कांय आशेवचें नाका आनी बावार्था विणें देवा मनशान देवाक मानवंक जायना बावार्थ गरजेचो बावार्थ म्हळ्यार कितें आमकां दिसता तें पळोवचें न्ही आमकां दिसता तें बावार्थ नाका आमकां कितें दिसता की ताका बावार्थ नाका हें समजून काण घेया मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दिसता तें पळोवंक बावार्थ नाका आमकां जाय बावार्थ कितें दिसना गे तें कितें आमकां दिसना आमकां बरी भलायकी दिसताय आमकां पिडा शिडा दिसता डॉक्टराचे रिपोर्ट सांगतात तें आसा हें आसता म्हण आमी पळयता तें दिसता आमकां भलायकी दिसताय भलायकी दिसना ताका लागून आमी भलायकी पळयचे ती बावार्थान मात पळोवंक जाता हातूंत जायना ताका लागून चड गरजेचें जावन आसा आमी देवाच्या उतराचें सत शिकचें गरज देवाच्या उतराचें कितें आसा गी सत ताका लागून जुवांच्या वांजेलांत 8वो अध्याय 31वी आनी 32वी ओळ कितें म्हणटा म्हूण पळया आमकां हें कळीत जाल्यार आहा पळय आमकां कोण सुटका दिता आमची पिडा शिडा कोण गूण करता हें आमकां कळचें तेरळा मात आमच्या जिवितांत बरेंपण येताच येवंक साध्य न्ही येताच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय आपणाक जॉन चॅप्टर 8:31-32 आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हळें कोणा सगळ्यांक सांगना आपल्याक सत म्हणटल्यांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात तुमी सत जाणां जातल्यात आनी कोण सुटका दिता देव सुटका दिता गे सत तुमकां सुटका दितलें सत तुमकां सुटका दितलें जाता की सांग साद्या गे कोण दिता आतां सत म्हळ्यार कितें सत म्हळ्यार जुवांच्या वांजेलांत 17वा अध्याय 17वी ओळ पळोवंक गेल्यार आमी कितें म्हणटा सता वरवीं म्हणटा जेजू म्हणटा आपोस्तलांक देवा कडेन मागता आपोस्तलां खातीर सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर कोणाक सता वरवीं आपल्या शिसांक तूं पवित्र कर तुजें उतर जावन आसा सत तुजें उतर जावन आसा सत तशें जाल्यार सत कळीत जाल्यार आमकां कितें जाता सत कळीत जाल्यार मात्र आमकां सुटका मेळटा सत आमकां सुटका दितलें सत आमकां स्वातंत्र्य दितलें सत आमकां पिडेंतान गूण करतलें सत आमकां सर वायटांतल्यान सुटका दितलें
सत आमकां शिरापान तावन सुटका दितले. आतां आमचे शिराप आमचे वयर नात. गेल्या म्हयन्याक गेलता 3 म्हळ्यार 3 म्हयन्या तावन हांव शिरापा विशयान शिकोवन आसलो. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळ्ळें जे आमी शिरापा काला सावंगे ह्या कुरपे काला सावंगे शिराप असले नियमशास्त्रांत उडासलो वरयान जेजू आयलो नियमशास्त्र पूर्ण करूंक. देवान केल्ल्यो बसवण्यो खंय आसल्यो नियमांत आसल्यो पोरना तेस्तामेंतांत आसल्यो. देवान सुमार बसवण्यो केल्ल्यो. जेजू येतलो तुमकां हें करतलो तें करतलो तें करतलो हें करतलो सगळें आसलें वय मग. तशें जाल्यार आमी आतां परतून तेंच कित्याक मागून आसा म्हाका कर जेजू येवना कितें आसा जाल्यार आमची पातयणी काय आसा. ताका लागून मोगाच्या भाव भयणीन आमी मानून काणगे काळजांत तावन जेजू क्रिस्त येवन आमचे खातीर सगळें करून गेला आनी करूंक कांयच ना सगळें करून गेला. पूण तुमी आनकी म्हळ्यार लालेवन आसात तुमी जेजू येतलो येतलो म्हळ्यार बरें कर म्हळ्यार बरें कर ह्या पिड्यांतान गूण करून मागल्यार कितें जाता आमी जेजूक परतून आपयता. हांव कित्याक ह्या संवसाराक परतून आपयता हांव ताका. आमचे खातीर रगत वारय खुर्सार मोर आमकां सुटका दी. पूण आमी जाणां जाय जे आमी कोण आमी जाणां जाय जे आमी कोण तातूंत सांगूंक गेल्यार सुमार आसा. आमी भुमीचे मीठ जावन आसा आमी संवसाराचो उजवाड जावन आसा. आमी कोण जावन आसा म्हाका हांव जाणा. आमी एक कंतार अशें केलें हांव जाणा हांव कोणटो देवाच्या बेसावांनी भरलोलो देवाचे कुरपेन आमी बेसावांनी भरल्या. एफेसकाराक बरयल्या पत्रांत 1 अध्याय 3 वळ कितें म्हणटा बेसावांनी भरता म्हणटा की बेसावांनी भरल्या म्हणटा तें काडून पळया. कित्याक म्हळ्यार आमकां बायबलांत असल्या उतरां वयर आमकां खात्री आसा जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटा. कितें म्हणटा म्हण पळया 3 वळ एफेसकाराक बरयल्या पत्रांत एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 3 हसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो वे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सौर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून सर्गींची सौर आत्मीक देणी की थोडी आत्मीक देणी सौर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. सौर आशिर्वादांनी भरल्यांत. बरें तर आमच्या भितर आशिर्वाद आसात गे आमकां कळीत आसा गे आमच्या भितर आसात खंय आसात अशें आमकां कित्याक दिसनात. आतां आशिर्वादां कोणें वतल्यांत ती आमच्या वयर आशिर्वादां कोणें वतल्यांत कळीत आसा गे आमकां कळीत ना. देवान वतल्यांत वय मग देवान तशें जाल्यार आमकां कित्याक दिसनात. देव आत्मो देखून खंयच्यान जाता तें जुआंचो चॅप्टर 4:24 जॉन चॅप्टर 4:24 कितें म्हणटा देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यानी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचें वय मग. तशें देव आत्मो जाल्ल्यान ताची देणी ताची आशिर्वादां कशी खंय येतात आमच्या आत्म्याक येतात. आमच्या आत्म्याक आयल्यार कशी भायर काडची आमकां एक पिडा आसा पूण देणें आसा भितर भलायकेचें देणें भितर आसा आशिर्वाद भितर आसा कशें काडचें आमी. आतां बँकाक गेल्यार आमच्या अकावंटांत 1 लाख रुपया आसल्यार आमी बेश्टे हात भिजोवन कडेन बँकाक गेल्यार थंय वचून बँक मॅनेजरा कडेन या क्लर्का कडेन या कॅशरा कडेन पयशे विचारले दिता म्हज्या अकावंटांत 1 लाख रुपया आसा दी काण दी म्हळ्यार दिता गे ना दिना. कित्याक जाय ताका चॅक आसा नंबर अकावंट नंबर आसा डेट आसा सायन आसा सगळें घालूंक जाय. तें घाल्या उपरांत ती दिल्या मात दिता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां कळीत आसा बायबलान कितें सगळे बसवण्यो आसात म्हणून. बसवण्यो पोरना तेस्तामेंताच्यो न्ही बसवण्यो आतां आमच्या म्हळ्यार आमच्या सदांच्या जिविताक जेजून करून दवरले आसात. पूण कशें काण गेले ते आमी खंयचे बीज जाय गे तें घालचें. म्हळ्यार आमी कितें करता आमी आंब्याचे पार लायता आनी आमी चिकू जाय जे म्हण आशेता तें जायना. कित्याक गलतकारा बरयल्या पत्रांत तें म्हणटा आमी कितें वमता गे तें चलोवता. आमच्या जिवितांत आमी शिराप वंपल्यार आमी शिराप चलोवता. आमच्या जिवितांत आमी आनी एकले तर कितें अशांत कितें वंपल्यार तेंच आमकां फाटी मेळटा. हें कशें जाता की म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 12 अध्यायान 2 वळ म्हणटा कितें म्हणटा अब्रामाक तुजेर कोण शिराप घालता गे हांव तांचेर शिराप घालतलो फुडें तूं तुजेर कोण आशिर्वाद घालता गे तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो म्हणटा कोण देव. तशें जाल्यार एकल्या वयर आशिर्वाद घालूंक शिराप घालूंक जाता गे जायना. आशिर्वाद घालयत गे आशिर्वाद घालयत. पूण आतां आमचे भाव हर एका घरा वचून शिराप आसा म्हणटात तो शिराप कोणा वयर येता
तुमचे वयर येता गे सांगल्यांचे वयर येता तेवढं आसलो रे आमी आमच्या जिविताक बरेपण जायचे जाल्यार कोणूच ह्या उतरांक मानून काणी साधना काल दांबून सांगला खाली सांगला पोर सांगला आमच्या रेत्रे वेळार जागृत रावया तुमच्या घराक कोणीय मागणें करूंक येवंक पुरो तुमी विजन विसर नाकात दर्शन विसर नाकात मेसेज विसर नाकात तुमी केन्ना विसरतात गे तुमी प्रॉब्लमान पडटात तुमच्या बॉल्सांत आसले पुरो पयशे खाली करून सोडटात तुमचो जागो इकयतात सगळें करतात कित्याक म्हळ्यार तुमकां आतां ह्या लोकांक संवय जाल्ली आसा कोणीय मागण्याक गेल्यार तांच्या घराक कितें म्हणी आसा शिराप आसा म्हळ्यार तांकां खुशी काम करून गळची मनशाय आमी म्हणटात तुमचे मागणे आमकां बरें लागना बायबलांत तशें ना आमी बायबलांत आसल्यान सांगता आमी बायबलांत सांगूंक साथ दिना आमच्या मिनिस्ट्रीक वर्ड ऑफ गॉड म्हणून तो देवाच्या उतरांची मिनिस्ट्री म्हणून आमचें नांव पडलां आमी सगळ्याक एविडन्स काडून दाखयता आमी बायबलांत कितें आसा गे ताका लागून मानून काणगेचे चड गज कितलोगी लोक गत आदार नासतना आतां रस्त्यार पडलेलो आसा कित्याक हे शिराप आसा म्हणून शिराप आसा नागदोश आसा आनी जाल्यार सैतान येवन वस्ती करता पोर एका घरा गेल्यान म्हणटा ह्यो इयेची सर्पाची वाट तुवें घर बांदलां तुमकां बरकत ना म्हणटा तुवें सर्पाक मारलाय तुका बरकत ना म्हणटा तातूंत शिरकून पडलीं आसात आनी एकली आसा आमच्या जाग्यार एक रोळण आसा रोळण कशी काडी येत येत्र वेळार म्हणटा कशी काडी येत रोळण काडचें घालें कोणचें आनी इल्लें टिमेट घालें जालें मुग जालें वचो आयल्यार खंय येता तो आमकां दिल्या पदवी लुकाच्या वांजेलांत 10 अध्याय 19 कितें म्हणटा पळया सोरोप इचू आनी दुस्मानांचें सगळें बळ पांय तळा मस्तोंक जेजू क्रिस्तान आमकां अधिकार दिला हांवें तुमकां पदवी दिला म्हणटा जेजू कांयच तुमकां बादाक जावचें ना कांयच तुमकां बादाक जावचें ना आमच्या जिवितांत जालें आयक म्हज्या जिवितांत जालें आयका केरळा हांव बाळंदूर आसचें आतां पयलीं गोंया आसलो ताच्या उपरांत खोडयाळ आसलो ताच्या उपरांत बाळंदूर गेल्या उपरांत हांवें कुंकणां बसलीं कुंकणां कितें करतालीं तांच्यान दवरतालीं गुडान दवरनातलीं गुडा वयत दवरतालीं हांव दनपारांच्या वेळार भायर येवन बरें वतो म्हळ्यार एक मार्च एप्रिलांत गेल्या वर्सा भायर येवन तांतें आसा म्हूण पळयतना 5 तांतें आसलें बरें हांव तोटाक वचून येता फाटी येतना तांच्या खांडवर आमचें नासलो वचून तोटाक वचून रावंड मारून आयलो रावंड मारून येता ते म्हाका गोत्ता आसलें तोटान म्हळ्यार वतान जावन येता कितें दोळे मास्क जावन आसतात हांवें डायरेक्ट म्हाका गोत्ता आसलें 5 तांतें हात घाला म्हणटना बुस्स जालें थंय कितें जालें चरप आसलो सापचें मात बाकी पुरो सगळें जालां सापचें मात बाकी पूण सापना कित्याक हें उतर जाण आसलो पळया सोरोप इचू आनी दुस्मानाचें सगळें बळ पांय तळा मस्तोंक हांवें तुमकां पदवी दिला कोणा पदवी दिला दुसऱ्यांगे आमकां पदवी दिला जेजू क्रिस्तान आमी मानून काडूंक जाय कांयच तुमकां बादाक जावचें ना त्या खातीर तुमी संतोश पावो नाकात पूण तुमचें नांव सर्गीं बोर आयलें आसा म्हूण संतोश पावा आमी कितें करता आमच्या वरवीं पिड्या गुण जाली हांवें ताका मागणें केलें पिड्या गुण जाली कोणा वरवीं आमच्या वरवीं न्ही देवाच्या उतरा वरवीं जेजू क्रिस्तान कितें केलां ह्या संवसारांत तें आमी मानून खाण गेल्ल्या वरवीं आमी मानून खाण गेलां आमच्या तोंडांत येवची उतरां आमची न्हय कितें बायबलान देवाच्या उतरान बरोवन आसा गे पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकयता गे त्या उतरा प्रमाणे मात्र आमी तें गेल्ल्या वरवीं आमकां तें साध्य जाता खंयचीय पिडा शिडा जावं दी खंयचें डिप्रेशन जावं दी खंयचें मारेकार कितेंय जावं दी सगळें नाश जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक सगळीं दिंबी मारतात हाडी पडटात सगळीं करतात पूण आमकां क्रिस्तांवांक मेसेज जायचें दर्शन जायचें आनी कितें जायचें विजन जायचें तेंच केरळा म्हाका आमचो एकलो ब्रदर जितान म्हणून आसा तो म्हणटालो केरळा आमी मेसेज विचारूंक गेले आमगे केरळा आमी विजन विचारूंक गेले आमगे आमी सांपडल्या झाडांत वय मग कितें जाता सौशाची झाड पळयला तुमी आमच्या सौशे येतात आमी हाचे माडयो म्हळ्यार पोपळ्यांचे माडयो लायतना ल्हान झाडां आसतना ते कट करूंक सौशे येतात ताका आमी झाडां बांदता लांब तिसला रोड आसला रोडाक फुल्ल बांदता ती रावंड आसता झाडां बारीक सरयेची सौशे कितें जाता सौशे सोलून येनात ते कितें 2 पायकान उडोवन नेवचे उडोवन आयल्या म्हणटना ताका शिरकतात एक पटी शिरकले म्हणटना ताका भायर येवंक साद्या आतां एक पटी शिरकला म्हणटना तो कितें करता सोसो ताका भायर येवंक जाय म्हणटा तो कितें करता वत धाडता थंय भायर येवंक जाता गे कितलें चड वत धाडटा की तो तितलें चड टायट जाता गळ्याक ताका लास्टाक कितें जाता दुसरे सकाळीं आमकां मास्क खावंक मेळटा
तशें आमच्या जिवितान आमी चिंतूंक जाय सैतान आमकां चिंतना हाडटाना ती चिंतना आमी वाडयचे गे सैतानाच्या ट्रापा भितर या सैतानाच्या पासा भितर आमी पडचे गे या आमकां देवाच्या उतरां सारकें जिवीत जाय गे तें आमी विसरून काडचें कोण आडसा आमचे कडेन केदळा देवान आदावान येवेक रचले भुमी कुटान दवरले थंय रूख आसलो बरें आनी वायट समजणे मेळचो पूण चॉयस कोणाक दिलें चॉयस दिलें आदावान येवेक पूण आतां आमच्या जिवितांत आमी सगळें सच शिकयता मानून काण घेवचें तुमच्या कडेन आसा ताकाच उगडापणांत आमी 3ऱ्या अध्यायांत 20वी ओळ पळोवंक गेल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 20वी ओळ पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसां दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसां कोण म्हणटा जेजो जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवेन जेवतलो तोय म्हजे सवेन जेवतलो कितें म्हणा हांगा म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवेन जेवतलो तोय म्हजे सवेन दार ओपन करचें कोणाक सोडलां कोण म्हजो ताळो आयकोन कोण दार उक्तें करता चॉयस कोणाक दिलां चॉयस दिला आमकां ताका लागून चड गरजेचें आमकां आमी कितें करना जावं आमी खंयच्या फाटल्यान येता कोणाचो ताळो आयकता हें चड गरजेचें जावन आसा आमी आशिर्वाद म्हणटा देवान आदामाक आनी येवेक रचले तसून पयलें काम कितें केलें देवान कोणाक वता सागे सकयल म्हणटा ताका भुमी कुटान दवरलें तांकां हें दिलें कालें वाडा आनी सडा म्हणलें पयलें तांकां कितें केलें आमी पळय उत्पत्ती हातूंत काण पळय आमकां ती उतरांची जाणवाय म्हणल्यार असं कळटा आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्याच्या माशल्यांचेर अंतराळ्याच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सोर रानवट मनजनीचेर आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवन हातूंत उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्याय 26 कितें म्हणटा देव चिंता थंय आमच्याच सारक्याचो आनी आमच्या सुरपायाचो मनशाक आमी करुया चिंता 27वी वळी गेल्या कितें जाता देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलें देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें पयलें पळया देवान पयलें रचल्या मनशांक पयलें केल्लें काम कितें आशिर्वाद पूण आमकां गोत्तुना आमच्या भितर आशिर्वाद आसात की आमच्या भितर शिराप आसात आशिर्वाद आसल्यार आमी आणकी कित्याक आमची पिडा आमचे खंत बेजाराय आमचे ना समाधान काणें भोंवता कशें भोंवंक साध्य जाता उतरांची समजण नासल्या वरवीं कित्याक म्हळ्यार उतरांची समजणी केरळा मेळटा गे केरळा आमी उतरां प्रमाणे चलता गे तेरळा मात साध्य जाता हें सगळें आमी मानून काडूंक जाय भावार्था वरवीं तर भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवचो आसावन त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या वस्तूंचेर आमकां आसा ती खात्री आतां आमी म्हणटा आमकां भावार्थ आसा म्हण आतां तिरे वेळार हांवें विचारलें एक बायल मनीस बसून आसली तिच्या दाव्याक आनी उजव्याक कदेलां खाली आसलीं तुका कोण म्हण दिसता तें बसयलें तुज्या दाव्याक उजव्याक ना म्हणाली तशें तुका भावार्थ आसा गे भावार्थ आसा म्हणाली आमी आतां तुज्या त्या एक चेर सोड न्हू एक कदेल सोड तिसऱ्या कदेला कोण आसा ती बसून आसा वय तशें जाल्यार खंयचें आमी पातयेचें तें दिसता तें पातयेंक भावार्थ नाका आमकां दिसता तें पातयेंक भावार्थ नाका कितें आमकां दिसना गे तें पातयेंक आमकां भावार्थ जाय आतां आमी चलतना आमचे वाटेन कोण आसता जेजू आसा जेजू आमचे भितरच आसा पवित्रत्व आमचे भितरच आसा पूण आमकां संरक्षण करूंक कोण आसात अशेंच जालें बैल्या गांवांत एक चली बरी ग्रेस्त चली सदां इगर्जेक येताली आनी भोवंक येताली कारार आपल्या कारार भोवंक येताली मार भंगार घालून काणी येताली आनी पयशे धरबत आसताले बरी ग्रेस्त चली तें सुमार तें भशेन जातालें इगर्जेक येताली मागणें करताली भोवंक येताली तशें हांव एक फावटी येता आसतना एक 2 जाण भुरगे म्हळ्यार चेडे ताका फॉलो करूंक सुरू केलें
त्या चेडवाचें आसलें भांगारान परत लुटूंक सुरू केलें. पूण हें चेडूं कितें करतालें, पयलें इगर्जी वचून किर्तन 91 किर्तन आवडे तें म्हणनासतना खंयी भोंवूंक वचनातलें. सदांय तें म्हणटालें आनी येतालें. एक दीस ते भुरगे फालो करून येवंक सुरू जालें. सुमार पयस सरतना हे इगर्जेक गेले. इगर्जेंतल्यान परतून भायर सरतना परतून ताणें फालो करूंक सुरू केलें. त्या चेडवाक कळ्ळें म्हाका भुरगे फालो करून आसात म्हणून. त्या चेडवान कितें केलें, चेडूं म्हळ्यार ताका मागणें करतालें पूण ताका तितलें हें नासलें, कितलें धैर्य नासलें. ताणें कितें केलें, कार जोरान म्हळ्यार स्पिडान व्हरूंक सुरू केलें. इतलें फास्ट गेलें की तें खंय येता म्हूण ताकाच कळीत नासलें. लास्टाक पळयतना एक कडेन असलो रोड म्हणलो की रोड एंड, मुखार रोड वचोंक जायना. कितें करचें चेडवान कितेंय जावन हें म्हणलें कार दार ओपन केलें आनी भायर येवन रावलें. भायर येवन रावतना हे दोग जाण चेडे फालो करून आयले. ताणें कितें केलें, ते आयले लागीं 100 अडी आसता म्हणटाना कार तांचे गुणान काडून फाटीन कितल्या स्पिडार गेले की आयिल्ले कितल्या स्पिडार ताचे डब्बा स्पिडार फाटीन धांवले. ते चेडवा कांय कळना. तें भांगार ताच्या आंगार आसलें, भांगार फुल्ल भांगार आसलें. इतलें ग्रेस्त आसलें चेडूंगे. ताचे लागीं एक खोरड मुस्ता चमेळटा आसलें, कार ताची हें तें म्हणून. पूण आनी ताका पळोवन लागीं रावय कार रावय जाल्यार रावना आनी कार गुणान धांवले. सुमार एक अशेंत जालें. तें परतून इगर्जेक येतालें, भोंवंक येतालें. तें मागीर विसरलें. तें सुमार एक 3 म्हयने जाल्या उपरांत इगर्जेन तें गेल्या उपरांत एकलो भुरगो आयलो. तो म्हणलो, बाये म्हाका म्हजी चूक जाली, म्हाका माफ कर, आय एम सॉरी. त्या चेडवाक गोत्तना कोण कितें म्हण, तूं कित्याक म्हज्यार सॉरी सरताय, तूं कोण, तुका गोत्ता सांग पुरो 3 म्हयन्या पयलें तूं येता आसतना फालो करून आयलो पळय आमी दोग जाण, तांतलो एकलो हांव. चेडवान विचारलें, वय फालो करून आयले तुमी वय जालें, पूण म्हाका पळोवन कित्याक तुमी धांवल्यात. आमी आयिल्ले हांव तुका जिशी मारूंक तुजें सगळें खाडूंक म्हूण आयिल्ले हांव. पूण तूं केरळा काराचें दार ओपन करून भायर येवन रावलें गे. आमकां दिसले दोग जाण दादा आडीचे दिसल्यान, उजव्याक एकलो दाव्याक एकलो रावलो. आमकां बेन दिसलें की तूं एक सैतान म्हणून. ताका आमी सोंड धांवल्या. हाका कळोना कित्याक कोणा चेडवा कळोवंकच नासलें. ह्या चेड्यान येवन सांगतना हाका कितें जालें, हें जालें, कितें समजणी आयली आनी हाणें पळयतात म्हण दिसलें हें कशें जालें. ताका लागून तूं किर्तन 91 म्हणटाय न्ही गे, ताका लागून म्हज्या उजव्याक 10,000 पडोवन दित, म्हज्या दाव्याक 1,000 पडोवन खंयचेय पडोवन दित. म्हजेर कसल्यांच वायट येवचें ना, कसल्या कस्तेची म्हणजे तंबूर अशी पावची ना. म्हज्या सगळ्या वाटांनी म्हाका रातच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. म्हजो पांय फातराक आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते म्हाका सांबाळून धरतले. हें ताका पळयतात म्हण कळीत केलें. ताका लागून चड गरजेचें आमी खंयचें मागणी करता, पॉझिटीव मागणें करता गे, नॅगेटीव मागणें करता गे. हे चेडवान सांगलें आयकोन, इतलें सांगलें आयकोन ते दोगूय चेडे अनभवते आसले, कन्वर्ट जावन क्रिस्तांव जाले. तशें आमचें जिवीत जायचें. केरळा चेडवा कडेन देवाचें उतर नासलें गे, तें ह्या संवसारान आसलें गे. ही जाल्ली सत गजाली बैला गांवांत जाल्ली सत गजाल. पूण आमकां चड म्हळ्यार आमी चड जाणां जावंक जाय. देवाच्या उतरांक पदवी आसा गे ह्या ना. ताका म्हळ्यार देवाच्या वाचोवणें सगळं कशें हें जातात, आमी भावार्थान मानून काण गेल्यार मात्र आमच्या जिवितान जातात. कित्याक म्हळ्यार हांव बरो नासल्या वेळार जेजू म्हाका बरो कर म्हळ्यार जायना. कित्याक देवाच्या उतरांत खंय बरयल्लें ना. देवाच्या उतरांत कितें बरयल्लें आसा, देवाच्या उतरांत जेजूच्या गायन तुमी गूण जाल्यात. हें बरोवन काण घेया, हें उतर तुमी बरोवन काण घेया. खंयचें 1 Peter 2:24 पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 म्हणटा कितें, आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर खुसायिल्ल्या आपल्या कुडींत ताणें आमचीं पातकां वयलीं. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. ताच्या गाया वरवीं तुमचें कोणाचें नांव घाल्या, कोण पिड्यार जाता गे, ताच्या गाया वरवीं तीं बरीं जाल्यान. अर्गान तुका जेजू तांकां बरें केल्ल्या खातीर, जेजू तुज्या गायन तांकां बरें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तुमचें मागणें हें जावं दी. तुमच्या घरा भितर आसली पीड आसता ऑटोमॅटिकली गूण जाता. देखून पळया, देवाची पेकोवणी म्हळ्यार भलायकी येवची ऑटोमॅटिकली येता, वखद नासतना येता. वखद करनाका म्हूण सांगना, वखद करया. बायबलान खंय सांगना वखद करना. सांग 1 Peter 2:24 म्हणटा वखद करनाका म्हूण सांगना, कांय सांगना, वखद करया तुमी. एक काल येतलो असो, डॉक्टर सांगतलो वखद नाका, डॉक्टर सांगतलो किंवा घेवचो नाका, तुमी संपूर्ण गूण जाल्यात. तें येजे तें उतर तांचे तावन येजे थोडे तांकांय कळटा. आमचो ब्रदर जितन म्हणून आसलो, ताका एक असली पिडा आयिल्ली गे, म्हळ्यार तो आमच्या हातूंत मिनिस्ट्री आयिल्ल्या उपरांत ताका पिडा आयिल्ली. तशें ना तो देवाच्या उतरान स्ट्रॉंग जावन आसलो. ताणें कितें केलें, देवा खातीर करतालो. ताका एक गुळी दिताली, तातूंत शुगर लागीं 400 वयर अशी आसली. पूण हाची
मार्जिना वयर वचोंक ना शुगर डॉक्टरांक परवा अजाप हें कशें जालें तें कशें जालें मागीर ताची दोळ्यांची सायट एका दोळ्याची पळयता 4-5 दीस जाले ताका सोलोंक जाय व्हंकल घालून चलतालो केरळा मागणें आयकलें देवाचें उतर आयकलें गे हाजे दोळे समा जाले पूण डॉक्टरांक म्हळ्यार हांगा कोणी डॉक्टर नासले खंयच्यान इंडियानांत मात एकलो डॉक्टर आसलो तो कॉस्टली एडमीट जाल्लो तो पूण ताका केरळा भायर आयलो गे ताका देवाचें म्हळ्यार सत कळीत जालें तर डॉक्टराक सत देवा ताका दोळे उकर ओपन जायचे म्हूण हें परत जालें डॉक्टराक खुशी जाली अशें कशें जालें गे म्हणून ताणें मानून खाण गेले देवाक सुमार जाण आतां डॉक्टर आहात पळय डॉक्टर आतां ह्या रेतीक आमकां KMC नर्सां आयिल्लीं फादर मुदर्सांव नर्सां आयिल्लीं इंडियाना नर्सां आयिल्लीं कित्याक तांच्या आस्पत्रेन इतलीं पिडेस्तां येतात गे तांकां पळोवन आमकांच आमच्या दोळ्यान दुकान पळोवन म्हणटाले आमच्या दोळ्यान दुकां येतात कितें करचें कांय करूंक ना तुमी आमकां सांगया आमचे ब्रदर पिटर आसा जितन आसा फादराप आसा ऑस्टीन फादराप आसा सकयल येतात तुमकां शिकयतात तें कशें करता म्हूण तुमी आस्पत्रेन त्या पिडेस्तां आसतनांत त्या ब्रदरांक फोन करून सांगा ते ब्रदर येतात तुमच्या वरवीं तांकां तांची पिडा गुण करयतात म्हळ्यार तुमच्या वरवीं म्हळ्यार मॅजीक करनी देवाचीं उतरां तुमकां शिकयतात तुमी म्हणल्या बरी कितें ताणें शिकयल्या बरी तुमी म्हणल्यार कितें जाता ऑटोमॅटिकली तांची पिडा गुण जाता ऑटोमॅटिकली कशी जावची मॅजीक गे मॅजीक आसता तें कशें जाता म्हण आमकांय गोत्त ना आमी पातयेता देवाच्या उतरांक आमची पातयणी जावन आसा आमचो पूर्ण भावार्थ आसा देवाच्या उतरांचेर केरळा देवाच्या उतरांचें भावार्थ आमच्या भितर आसता गे ती उतरां वचोन आमी भावार्थान उलयलीं उतरां वचोन तांकां गुण करतात आमच्या हातान मॅजीक ना आमी सादे मनीस आतां म्हजेंत पळोवंक गेल्यार हांव उलोवंक उलयनातलो म्हाका गुम्माडा म्हणटाले खाली जाल्यार सुरवेरांनी तशेंच आसलो म्हाका देवाची उतरां मेळिल्लीं पूण नातलें पूण एक काळ असो आयलो गे एक बुटी हांव आमचे नेल्ल्याडी रेती जाता आसली हांव सकाळीं आयलो 8:30 पाळयेन उठता एकलोंच आयलो बायकार आयलो बायकरा वयलें ब्रेकफास्ट जालें ब्रदर जॉन्सन आसलो तो म्हणलो कितें आमचो आनी एकलो ब्रदर आसलो बॉम्बे तो येता रॉक म्हणचो रॉक तूं आतां सेशन तूं काण गे तूं आतां प्रीच कर म्हणलो ना हांव थंय रेडी जावन हांव वचना म्हणलो सायमना धाडटा म्हणलो हांव रेडी जावना पूण हांवें ना म्हणना येस ब्रदर हांव येता त्या दीस सावन सुरू जालें लागीं आतां 2 वर्सां जालें प्रीच करना सावन कित्याक देवाची उतरां आमच्या भितर आसलें पूण आमकां भायर काडूंक टायम नासलो हांव चिंतलो आमकां हें देणें ना प्रीच करचें देणें आमकां ना हील करचें देणें आमकां ना तशें म्हणचे नासलो केरळा उतरां देवाच्या उतरांचें सत कळीत जालें गे पवित्रत्व आमच्या भितर आसा म्हण आमकां कळीत जालें गे ते वेळा आमकां ह्या उतरांचेर भावार्थ आयलो ह्या उतरां भितर आसल्यान सत कळीत जालें केरळा आमकां हें सत कळीत जालें गे सतान आमकां सुटका दिलें हें सुटका दिल्लें उतर आमी हेरांकी दिवन तांच्या जिवितांची सुटका आशेता आमकां आतां युट्यूबार आमकां ब्रदर विनोद आसा कित्याक आमकां दिता आमचें उतर हें आमकां म्हळ्यार आमकां दिला ताणें जागो आतां हें करूंक 1 घंट्याचो 2 घंट्याचो कित्याक आमकां दिला जिवीत परिवर्तन जावं दी लोकांचें जिवीत परिवर्तन जायचें पयलीं आसला बरी आसा नजो आमच्या भायले आडंबर आमकां नाका आमकां भितरल्यान जायचें आत्म्याचें आमचो आत्मो कसो आसा आमी कुडीक नेटयता वय पूण आत्म्या भितर आमच्या भितर कितें आसा म्हूण कोणाक कळटा गे देवाक आनी तुमकांच कळटा कोणाक कळना सैतानाक कळना ताका लागून चड गरजेचें मरणान जिवीत काय आसा आमच्या जिबेर आसा आमी जिबे उलोवचें उतर कोणाचें जावन आसा कशें निर्णय जाता आमच्या उतरा वरवीं निर्णय जाता थंय कितें आसा हांव सांगलें पळय आतां 99 कितें कितें आसा देवदूत आसात आनी पळोवंक गेल्यार सैतानाचे दूत आसतात तांचें काम कितें तांचें काम आतां टायम ना ते विवर्सूंक आनी आपली विवर्स दिता किर्तन 100 म्हणटा आन बड्यो राखोन आसतात आमी कितें उलयल्लें उतरां सारकें तें काणून देवा थंय तशेंच राखोन आसतात देवसाराचे दोते ते कितें आमच्या तोंडांतल्यान देवाच्या उतरां भायर कितें येता गे ते काणून ते येतात देवसारा थंय तांच्या बुकान 2 बुकान एंट्री जाता आमी उलयल्लीं उतरां ती सकाळी सान म्हणसर 500 उतरां उलयल्यार ती देवाच्या उतरां प्रमाणे कितलीं आसतात देवाच्या उतरां भायर कितलीं आसतात हें गरजेचें आमकां ताका लागून आमी देवाची उतरांच उलयचें देवाची उतरां भायर उलोवचें उणें करचें उलोवचें उणें केल्यार कितलेंय बरें कित्याक जाकोबाच्या पत्रां पळोवंक गेल्यार जाकोबाच्या पत्रांत 3रो अध्याय 8वी ओळ पळोवंक गेल्यार जिबेक सादू करूंक कोणाच्यान जायना ताका लागून जिबेक
बीग घालचें थोडाक बीग घाल्यार मात्र उलोवचें म्हणून जाता आमकां कितें गरज आसा की तेंच उलया आमी आमकां गरजे भायर उलोवंक ना आमकां कितें दिसता की तें उलोवचें न्ही आमकां कितें जाय की तें उलयचें आमकां दिसता आमच्या जिवितांत बरेंपण ना प्रॉब्लम दिसतात तें उलोवचें नाका आमकां कितें जाय आमकां बरेंपण जाय बरी भलायकी जाय शांती समाधान जाय ग्रेस काय जाय त्या विशयान उलया आमी त्या विशयान उलयतना देवाची उतरां काडून उलयतना तुमचें जिवीत कितलें परिवर्तन जाता म्हणून पळया नातल्यार देवाच्या उतरां भायर उलयल्यार सैतानाचे दोतोर ताचे कडेन खाणून येतात पूण कांयच बरेंपण जावंक साध्य ना ताका लागून आमचें मागणें जावन आसा सगळें कितें बरेंपण देवाच्या उतरान आमकां मेळ्ळां गे हेर सर्वांकी मेळोवन दी हेर सर्वांकी मेळोवन दी कशें मेळोवंक साध्य जाता देवाच्या उतरा वरवीं ताका लागून चड गरजेचें आमचें मागणें जावन पॉजिटीव देवान आमकां सगळें करून दवरलां सर आशिर्वाद आमकां भरलां आमचें मागणें इतलेंच खंयचीं भुरगीं आतां इस्कॉलान शिकतात गे आमी कितें मागता शिकरे 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 म्हणटा ना आमचीं भुरगीं इस्कॉलान बरीं शिकतात तांकां बरें रिजल्ट आयला ती देवाच्या मोगान भरल्यांत आमचो शेवट जायचे सगळ्या मागण्या शेवट जायचे शेवट कितें शेवट देवाक महिमा ताका लागून चड गरजेचें चड युवजण चड भुरगीं देवाच्या उतरांक येवन त्या उतरांची समजणी काण घेवन तांच्या जिवितान बरेंपण जोड काण घेवन केरळ आमी देवाच्या उतरांत बरेंपण जोड काण घेता गे आमच्या ह्या लौकीक जिवितान कितें जाय गे तें सगळें आमकां मेळटा आमचें हें लौकीक जिवन देवाचें उतरां आमच्या भितर काडून तें सुपर नॅचरल जाता अलौकीक जिवन जाता तें आमी पळया हें अलौकीक जिवन कोणा खातीर देवा खातीर देवाच्या महिम्या खातीर करता गे देवाच्या महिम्या खातीर करतना आमच्या जिवितांत कांयच उणें आसना आमी पयलीं सोदचें देवाचें राज आनी ताची खुशी देवाची खुशी कितें जावन आसा देवाची खुशी सगळ्या संवसाराच्या लोकांक सर्गार येयचें म्हणून तें आमी करया तें आमी करतना चड वस्तू आमकां ह्या संवसारान कित्याक जाय गे तें सगळें देव मेळोवन दिता देव दिना उडास दवरल्यार देव दिना कोणाक तुमकां कितें जाय गे देव मेळोवन दिता आमच्या ब्रदर विनोदाक तो पळया ताका देवान दिवना देवान मेळोवन दिलें ताका सगळें मेळोवन दिता आसा कित्याक खंयच्या कामाक देवाच्या कामाक पोर एकल्याक कोणें विचारलें आमचे ते विडियो घालचे हे विडियो घाल ना हांव देवाचे उतरां सोडून दुसरे खंयचे घालिना कित्याक तांणी मानून खाण गेला देवाच्या उतरां वरवीं कितलें सगळें बरेंपण मेळटा म्हणून थाकोन पळया देवाचीं उतरां कितलीं देवाचें कितलें म्हळ्यार मोवाच्या के आनी साकरीच्या की ह्या गोडाच्या की तितली मृदुती आनी गोड जावन आसात ती खाण घेया आमी आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण आशया मागीर तुमच्या घरांत कोण पिडेस्त आसात गे हांवें आतां तें उतर दिलां तांचें नांव घालून तुमी म्हणया आनी कितेंय प्रॉब्लम आसात गे आमचे नंबर आसा फोन करया तुमकां बरेंपण मेळटलें थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया अर्गान तुका सोम्या जिजो अर्गान तुका बापा अर्गान तुका पवित्रत्म्या वो वेळ तुवें म्हाका तुज्या उतरांचें सत उलोवंक फावो केल्या म्हूण तुका अर्गान दिता मुख्य पयल्यान जावन हांव ब्रदर विनोदाक आनी ताच्या कुटुंबाक तुज्या हातान समर्पण दिता तांचे तुजें दर्याळ आशिर्वादान वतलें आनी वतीत आसाय ताका लागून अर्गान दिता तांचें कितें काम आसा गे तुज्या राजा खातीर तें आणकी वाडोवन आनी सोडोन तांच्या मनांत खंयची खंयची योजना आहात गे तुज्या नांवा खातीर ती सगळी योजना पूर्ण करून तांच्या ह्या लौकीक जिवितांत ती तुवें तांकां बऱ्या वाट्याक फावयल्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता तांकां कितें जाय कितें सगळें फावो केल्या म्हणून आमी तुका अर्गान दिता तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मिनिस्ट्रीचेर आमच्या सगळ्या मिनिस्ट्राच्या सर्वांच्या आमच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घालना आमच्या विनोद ब्रदराच्या सगळ्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद सांबाळून आमी तुका अर्गान दिता बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांवें आमेन 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 दिव्यवाणी